गोंयांत आनी देशांत कलेच्या क्षेत्रांत राजकारण आनी हिंसा पातळपाक लागल्या हो एक हुस्को करपाचो विशय. पद्मावत सिनेमा वयल्यान हो सगळो विशय सुरू जाला. जो सेन्सर बोर्ड आसता त्या सेन्सर बोर्डान ह्या सिनेमाक मान्यताय दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयानूय हे सिनेमा दाखोव येता अशें स्पश्ट दिलां. आतां तरी आसतना सगळ्या राज्यांनी हो कित्याक बोवाळ जाल्ला कळना. आतां आमचे गोंयचें घेवया. आमच्या गोंयांत नाटकां मराठी म्हण कोंकणी म्हण तियात्र तरेतरेची कला लोक दाखयतात. प्रसाद सावकार मराठी नाटकां संगीत नाटकां, राजदीप नायक कोंकणी नाटकां, आमचो प्रिन्स जेकब तियात्र अशे आपल्या आपल्या क्षेत्रांनी ते कला सांबाळीत आयल्या. हांवूय एक कलाकार. हांवें बारीक बारीक खूब नाटकां केलीं. प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकशाय हाय ह्या हातूंतल्यान हांव दोत्तू आपण म्हणून गोंयभर फामाद जालो. लोक कलेक आदर दितात, मान दितात. पूण कांय एक विघ्न संतोशी आसतात ते ही हिंसा पातळूंक सोदतात. म्हाका अजाप दिसता गोंयांत फक्त 2 थिएटरांनी हो सिनेमा काल दाखयलो. एक पणजे सारकिल्ल्या आयनॉक्सान ज्या जाग्यार लोक पळोवंक सोदताले थंय दाखोवंक ना. आमी ह्या प्रकाराची निंदा करता. कित्याक तर ज्या पणजेचो आमदार स्वता एक घर मंत्री आनी गोंयचो मुख्यमंत्री ताका आपल्या गृह खात्याचेर आनी पुलिसाच्या कार्यक्षमतेचेर गॅरंटी ना काय, दुबाव आसा काय, असले एक हिंसा जायत आनी आपलें नांव पिड्यार जायत म्हणून तो आमदार आनी गृहमंत्री भियेलो काय कितें. आमी ह्या प्रकाराची निंदा करता आनी हांव अशी मागणी करता की हो गोंयभर सिनेमा दाखोवचो.